प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 19 वोड 11 ते 28 पर्यंत. लूक चॅप्टर 19 वर्सेस 11 to 28. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. लोक हे आयकता आसतना ताणें आनीक एक वपार सांगली, कित्याक तो जेरुसलेमा लागीं पावलोलो आनी देवाच्या राज्याची वेगीच प्रकाशनी जातली म्हूण ती समजताली. म्हणटच ताणें सांगलें, कोण एक उंच कुळयेचो मनीस आपणाक राजा करून घेवन परत येवचे खातीर एका पयशिल्ल्या देशांत गेलो. आपल्या 10 सेवकांक आपोवन हाडून तांकां ताणें 10 भांगराचे नाणे वांटून दिले आनी म्हणलें, हांव परतून येसोर हे घेवन वेपार धंदो करात. ताचे गांवभाव ताका जोडटाले आनी ताच्या फाटल्यान ताणें निरोपी धाडून अशें सांगलें, हो मनीस आमचो राजा जाल्लो आमकां नाका. तरी पूण तो राजा जावन परत आयलो आनी ज्या सेवकांक ताणें दुडू दिल्लो तांतल्या जोणेकल्याक कितलोसो वेपाराचो आदाव काडला तें पळोवन ताणें तांकां आपोवंक लायले. पयल्यान येवन म्हणलें, दोनया, तुज्या एका भांगरा नाण्यान 10 भांगरा नाणे जोडले. ताणें जबाब दिलो, शेबास बऱ्या सेवका, इल्लेशे वस्तून तूं विश्वासी जालोय देखून हांव तुका 10 नोकरांचेर अधिकार दिता. आनी दुसऱ्यान येवन म्हणलें, दोनया, तुज्या एका भांगरा नाण्यान 5 भांगरा नाणे जोडले. आनी हाकाय ताणें म्हणलें, आनी तुका हांव 5 नोकरांचेर अधिकार दिता. मागीर तिसऱ्यान येवन म्हणलें, दोनया, तुजो भांगरा नाणो हो पडे आसा. एका रुमालाक बांदून हांवें तो कुशीन दवरलोलो, कित्याक म्हाका तुजी भिरांत आसली. तर तूं खोर मनीस, तुवें दवरूंक नाय तें तूं उखलून व्हरताय आनी तुवें ओपूंक नाय तें तूं लुवून उबारताय. राजान जाप दिली, आरे नोश्ट्या चाकरा, तुजींच उतरां धरून तुजेर हांव कास्तीचें फर्मण मागतां. हांव खोर मनीस, हांवें दवरूंक ना तें हांव उखलून व्हरतां आनी हांवें ओपूंक ना तें लुवून उबारतां म्हूण तूं तोर जाणा असलोय. तशें जाल्यार म्हजो दुडू तुवें बँकेंत कित्याक घालो नाय? परत येवन कोलांतरो सयत हांव तो घेतो आसलो. आनी थंय आसलेल्यांक ताणें सांगलें, हाचे कडचो तो भांगराचो नाणो काडून घेयात आनी 10 भांगरा नाणे आसात ताका तो दियात. आनी तांणी ताका म्हणलें, दोनया, ताच्या लागीं 10 भांगरा नाणे आसात न्हू? तर हांव तुमकां सांगतां, ज्या कोणा लागीं आसा ताका आनीकूय मेळटलें, पूण ज्या कोणा लागीं ना ताच्या लागीं आसा तेंय काण घेतले. पूण हांव तांचो राजा जाल्लो नाका आसलेल्या त्या म्हज्या दुस्मानांक हांगासर हाडात आनी म्हज्या दोळ्यां उजीर तांचो जीव काडात. जेरुसलेमांत जैतिवंत प्रोवेस अशें उलयल्या उपरांत जेरुसलेमाक चडून वचपाची वाट धरून जेजू फुडें गेलो. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच आयकलां तातूंत जेजू भांगराच्या नाण्याची वपार घालता. आनी आमी सगल्यांनी आयकलां की ह्या वपारीन एक मनीस आपल्या म्हणच्या चाकरांक हाडटा आनी तांकां एक एकल्याक एक नाणो दिता, भांगराचो नाणो. आनी भाव म्हणून तांकां सांगता, हांव आतां पयशिल्ल्या गांवांत वेतलो आनी हांव येतकूच तुमचो हिशोब घेतलो. आनी भाव भयणी कितें घडटा, एकलो घेता आपलो भांगराचो नाणो आनी 10 नाणे कोत्ता आनीक 10 नाणे जोडटा. दुसरो ज्या दिसका ताका एक नाणो दिलो ताणें 5 आनीक नाणे जोडटा. पूण तिसरो मनीस जो ताका एक नाणो दिल्लो तो रुमालाक बांदून तो दवरता. आनी शेकीन जेन्ना तांचो सायब परतून येता
तांचो हिशोब घेवपाक ज्या मनशान 1/10 केल्ले ताजो पात्रांव ताका एकदम खुशाल बरीत जाता आनी ताका म्हणटा तुवें बरें काम केलें म्हणून हांव तुका 10 नोकऱ्यांचेर हांव तुका आतां राजवडकी चलोवपाक दितां. ज्या मनशान 5 नाणे जोडले ताका 5 नोकरांचेर तो आतां राजवडकी चलोवपाक दिता. पूण ज्या मनशान 1 नाणो घेतलेलो आनी तो लिंपून दवरलो तो नाणो त्या साहेबान काडलो आनी ज्या मनशान 10 नाणे जोडलेले ताका दिता. आनी भाव भयणीनो, ह्या एकल्या मनशाक जे ताणें कांयच नाणें जोडूंक ना ताका कितें कोत्ता, तो म्हणटा तुवें कांय बरें काम करूंक नाय, तुवें कांय कसलें बाय काम करूंक नाय, तुवें म्हजें सगळें जें हांवें तुका दिल्लें तें तुवें वगडायलें, कित्याक तुवें ताजो कसलोच उपयोग करूंक नाय. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आयज जेन्ना ही वोपार आमी आयकता देवान आमकां सगल्यांक आमच्या कुवेटी प्रमाणे आमकां ताणें नाणें दिल्यात, ताणें कितें तरी आमच्या हातान दिलां. आमी कितें कोत्ता गाय? आमी बिश्टें तें लिपून दवरलां गाय? वो आमी फकत तें रुमालाक बांदून एका कोनशाक दवरलां गाय? वो आमी खरेंपणी जें आमकां देवान दिलां आमी ताजें आनीक जोडटा, आमी देवाचें राज फुडें सरपाक आमी वावुरता. आयज आमी आमकांच एक प्रश्न विचारुया, आमी जें संवसारान आमी जियेता आमी खरें म्हणटा आमी जेजूचे पाटलावदार, आमी म्हणटा पवित्र आत्मा आमच्या सांगात आहा, आमचे कडेन पवित्र आत्मा आनी जेजू आहा जाल्यार ताजें उतर आहा जाल्यार आमकां एक जबाबदारी आसा. जो कोण जेजूक वळखना तांकां जबाबदारी ना, म्हणजे ती हेमकोणान वेतेलींच. पूण आमी खरेपणी जी जेजूक सोत मानता, आमी जेजूक आमचो समिदेवान सोरोंडार मानता, आमी जाणो आमचें तारण जालां, आमकां पवित्र आत्मा मेळ्ळा, आमकां उतर आहा जालें आमचे भितर देवाचें. तर आमी कितें कोत्ता? आमी कितें जोडटा गाय? आमी देवाचें राज फुडें सरपाक वावुरता गाय? आयज आमकांच एक प्रश्न विचारया. आमी फकत धन कोत्ता, फकत आमी देवस्पण कोत्ता, मागणें कोत्ता, खूब वस्तू कोत्ता, इगर्जेन वचोन सगलें कोत्ता, पूण आमी भायर वचोन दुसऱ्यांक देवाच्या राजार हाडटा गाय? हाचेर आमी आयज नियाळ करुया आनी पळोवया की आमी कशे भाशेन जियेता. आनी आमी चुकल्या जाल्यार देवाचें भोगसणें मागून आयजतान आमी देवाचें राज वाडूंक, आयजतान आमी दुसऱ्यांक बरी खबर दिवंक, आमीच एक पयलें जैत दिवन जिवीत जिवन दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.